नमस्कार. लंच टाइम बुलेटिन आणि उपकार हांव संजना काणेकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. दारबांदोड्या संजीवनी साखर कारखान्या सामका राष्ट्रीय महामार्गाचेर कारीचो धपको बसून 4 गोरवांक मरण. कारीचो टँकराक धपको, कार चालक जखमी. फोंडे पुलिशेन केलो पंचनामो. रुमडपाळी व्हडले वडाचे झाड कोसळ्ळे. एक कार, 2 दुचाकी तशेंच 3 घरांचे जाले लुकसाण. फोंड्या उजो पालोवपी दळ घडणूक थळार दाखल. शिरोडीचे चित्रशाळेन गणपतीच्यो मुर्त्यो करपाक वेग. लालाचारी करता फामिलीच्या मजतीन गणपतीच्यो मुर्त्यो. खासा रिपोर्ट. गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 21 जुलै सावन 15 दिसांचे अधिवेशन दवरिल्ल्यान विरोधकांनी पेटयले उतरांचे फार. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान म्हापशा वेपारी संघटनेच्यो त्यो 4 मागण्यो केल्यो मान्य. सोमाराक म्हापसा बाजार दवरचे नात बंद. वेपारी संघटनेन बंद फाटीं येवपाचें दिलें उतर. गौंडाळी रेल्वे ओव्हरब्रिज बांदपाक सुरवात. सोमारसावन पोरणे गोंय ते गौंडाळी रस्तो येरादारी खातीर आसतलो बंद. बाणास्तारी वा खोर्ले उद्देगीक वाठारांतल्यान वळयतले गाडयांची येरादारी. आता खबरो विस्तारान. दारबांदोड्या संजीवनी साखर कारखान्या सामका राष्ट्रीय महामार्गाचेर कारीचो धपको बसून 4 गोरवांक मरण आयले. कार चालकान गोरवांक फाटोवपाचो यत्न केलो मात अपघात घडलो. उपरांत कारीन उरफाटी दिकेन येवपी टँकराक धपको दिल्ल्यान कार चालकाक दुखापत जाली. फोंडे पुलिशेन घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. किती वाजता? पहाटे 5 वाजता. तो ऑपोजिट दिशेने जात होता. नाही इथनं येणार आहे. नाही, तो कारवाला कारला इथनं जाणार आहे. जास्त लागलाय. हां कारला जास्त लागलं. जखमी आहे. मीच पोलीसवाल्याला फोन करून ॲम्ब्युलन्सला फोन करून ह्यांना पाठवून दिले हॉस्पिटलला. तुम्ही कुठून आला होता? मी कर्नाटकमध्ये. कर्नाटक. कुठे जात होता? ते पुंडे. कारखान्या फुडल्या वटेन जे हायवे आसा त्या हायवेचेर आज सकाळी 5 सुमार दारबांदोडी वचपी एका कारीचो धक्को रस्त्यार आशिल्ल्या गोरवांक बसलो. तितून 4 गोरवां जाग्यारूच मेलीं, तर कारीचो धक्को नंतर वचून फुडल्यान येवपी एका टँकरीक बसलो. दोनूय गाडयांचें मोठें नुकसान जाल्लें आसा आनी मोठ्या प्रमाणान ह्या रस्त्यार गोरवां बशिल्ल्या कारणान एक्सिडेंट ह्या रस्त्यार जायत आसा. कांय दिसा पयलीं अशेंच कितलेशेच गोरवांक ह्या रस्त्यार मरपाचे प्रकारूय वाडलेले आसा. घटनेची म्हायती मेळ्ळ्या नंतर फोंडेच्या पुलिसांनी वचून अपघाताचो पंचनामा केल्लो आसा आनी सद्याक जो कारीचो ड्रायव्हर आहा तो इंजर्ड आशिल्ल्या ताका हॉस्पिटलांत व्हरून ट्रिटमेंट केल्या नंतर घरांत धाडलेलो आसा. फोंडा पुलीस ह्या प्रकरणात तपास करीत आसा. संजीवनीच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. उटंगरेच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून पाळी पंचायत क्षेत्रांतल्या रुमड वाठारांत 100 वर्सां परस चड वर्साचे व्हडले वडाचे झाड कोसळ्ळे. वडाचे झाड कोसळिल्ल्यान एक कार, 2 दुचाकी आनी 3 घरांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाले. ही घडणूक आयतारा फांतोडेर 4 वरांचेर घडली. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून झाड कातरपाक सुरू केला. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. फातोडेर 4 सुमार व्हड कोसळ्ळो पडलो सगळे आनी आमच्यो हांगा पार्किंग केल्ल्यो गाडयो तेज्या पोंदाक पडल्यो. तशीच आमची घरां आशिल्लीं सायडीनी ते घराचेर डॅमेज जाल्ली आसा. तशीच आमचे हांगा 2 व्हिलर तेवूय डॅमेज जाला आनी जिवन हानी जावना हातूंत देवाची कृपा आसा. तशेंच आमचे आयज हांगा डिजास्टर मॅनेजमेंट फायर स्टेशनाचे मनीस हांगा पावल्या.
चारांक सुमार हांगा हे वडाचें झाड जवळ जवळ म्हाका दिसता 100 वर्सां माय घातलेली आसली अशें आयकूं येता. ते राती 4 सुमार कोसळ्ळे आनी आमच्या गाडयेचेर पडलेले आसा आनी हांगा कार तुमची ती कार म्हाजी आसा. आनी कितें त्या भितर कार आमी हांगा सायडीच्या घरांतली स्कुटरी 2 डॅमेज जाली. आनी घरांक घरां एक 3 डॅमेज जाली. फाटल्यान दिसता एक हेवटेन आनी एक हेवटेन 3 घरां डॅमेज जाल्लेली आहा. पंचायतीच्या रुमड ह्या गांवांत आज सकाळी 4 सुमार एक वडाचें मोठ्ठें झाड कोसळ्ळें आनी तेजे सकयल जे एक कार पार्क केल्ली ती फूल डॅमेज जाल्ली आसा. तशेंच 2 मोटरसायकल्यो हांगा डॅमेज जाल्ली आसा. त्याच बरोबर हांगा जी 3 घरां सायडीनी आशिल्लीं त्या 3 घरांचें मोठें डॅमेज जाल्लें आसा आनी फोंडा फायर स्टेशनाचे आतां स्टाफ हांगा पावल्ले आसा. सद्या हें काम झाड सायडीन काडपाचें काम चालू आसा आनी त्याच बरोबर स्थानीक लोकूय बीन हांगा तांकां हेल्प करतात. रुमड पाळयेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. शिरोडेच्या चित्रशाळेन गणपतीच्यो मुर्त्यो करपाक वेग. लाला सुर्याचारी फाटले कितलेशेच वर्सां सावन आपले फामिलीच्या मजतीन गणपतीच्यो मुर्त्यो करता. पळयात खासा रिपोर्ट. जून म्हयनो सुरू जालो आनी पावस पडपाक लागलो की सगळे गणपती तयार करपी मुर्तीकार गणपतीच्यो मुर्त्यो करपाक लागतात. शिरोडेचो हो मुर्तीकार लाला सुर्याचारी. फाटल्या शेकड्यांनी वर्साची परंपरा लालान आयज मेरेन तिगोवन दवरल्या. एक नामनेचो कलाकार म्हूण लालाक शिरोडे वाठारांत वळखतात. लोक आपल्याक जाय ते प्रमाण गणपतीचो फोटो दितात. ते प्रमाण साचो वापरिनासतना सगळ्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो हातीन तयार करता म्हूण लाला सांगता. आनी तुमकां हेल्प बी कोण करता बी? चेडो करता म्हणजे फ्रेंड येता. म्हणल्यार तुमी फॅमिली आनी फ्रेंडा सर्कलूच करता. हय आतां कितले पर्यंत जाले आई? आता सध्या हो चवथो गणपती. म्हणल्यार टायम सोडला. चवथी पर्यंत जातले सगळे. हय हय सो कसले कसले जाय तसले हाडून दिता. थोडे चित्र दिता. चडशे जाण चित्रां दिता मॉडेल. ताका लागून म्हाका ते साचो बी वापरूंक मेळना. हातीनूय करचो पडटा. सगळें हातीन करचें पडटा. प्रत्येकाले हे मॉडेल स्टायल वेगळी, सायज वेगळी. चारी आसा पळय न्ही तो मातयेचे गणपती करता. कितले वर्सांची जाली आपूण हातीन गणपती करून तो दिता आनी तेजे इतले बरे गणपती आसतात. शिरोड्याक तेजें नांव फेमस आसा. शिरोड्याकूय सोड फूल गोवाभर तेजे कला लोकांनी पळयलेले आसा. तितले तशेंच ते आर्ट आसात. आर्ट टिचर तेजे फायन्स इतले बरे आसा फिनिशींग तेजें. आमी आतां कितले वर्सां जाली तेजी मुलाखत घेता पूण तेजे पळयता आनी इतले बरो डेकोरेशन करता आनी इतले बरे तेगेलें प्रिंटींग आसता. आतां पळय काम चालू आसता तें गणपतीचें तेजें कांयच तुका कळपाना कितली फिनिशींग केल्लें आसा पळय तें. दर वर्सा लाला 25 गणपतीच्यो मुर्त्यो तयार करतात. ह्यो मुर्त्यो तयार करपाक ताका खंय ताची घरची मजत करता. पूण लालान अजून मेरेन सरकारा कडल्यान कसलेच तरेचें अनुदान घेवंक नाशिल्ल्याचें तो सांगता. कारण एक तर थोडे गणपती आनी तितल्या लागून त्यो गांवठी पावटी शक्य ना. कारण कामच इतलें आसता की सपन सो कितले दीस जाले आतां तुमी कामां स्टार्ट केल्या? ह्या कामाक 15 दीस जाले. सो 2-3 महिने पयलीं कामां स्टार्ट करतात. तशें गरमे लागून लेट जालो. पावसाचें हें आसल्यार बऱ्या पडटा काम करपाक. फास्ट जाता. शिरोडा हांगसरले लाला सुर्याचारी हे गेली कितलीशीं वर्सां हातीन गणपती तयार करता. दर वर्सा ते 25 गणपती तयार करता. पूण जे 25 गणपती करतात ते फक्त साचे वापरनासतनाच करतात आनी ताका लागून तेंचें काम खूब पयलींच स्टार्ट जाता. आतां गेले म्हयनेभर पयलीं तेंच्यांनी काम सुरू केल्लें आसा आनी आतां पर्यंत तेणें एक 4 मुर्ती तयार केल्ली आसा. अंदाजे 25 मुर्ती तयार करतना ते सामकें मन तन लावन सामकें ती मुर्ती तयार करतात. आनी म्हत्वाचें म्हणजे लालाचारी जे 25 मुर्ती करता तांकां लोक त्यो आपल्याक कशी जाय त्या प्रमाणे मुर्तीचे एक ड्रॉइंग हाडून दिता आनी त्या ड्रॉइंगाच्या आदाराचेर हो लालाचारी ते गणपतीचे मुर्ती करता. शिरोडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी.
गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 21 जुलय सावन सुरू जातले आणि 8 ऑगस्टाक सोंपतले अशी सुचोवणी जारी केल्या. फकत 15 दिसांचे पावसाळी अधिवेशन दवरिल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी भाजपा सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयले. गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 21 जुलयसान सुरू जातले आणि 8 ऑगस्ट मेरेन सोंपतले अशी सुचोवणी जारी केली. 15 दिसांच्या ह्या पावसाळी अधिवेशनाक विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी विरोध केला. लोकांचा आवाज विधानसभेत पावचो न्हय ताका लागून सरकारान फकत 15 दिसांचे पावसाळी अधिवेशन दवरिल्ला असो आरोप युरी आलेमांव हांणी केला. पूण आज दूख म्हाका जाता. इट लुक्स लायक this BJP government headed by the chief minister is scared to face the opposition. They are scared of being exposed on assurances, on false assurances given to us during the last several assemblies. Aj what we look at is centralization of powers by the chief minister. It is basically centralization of powers. This seems to be the dictates, and the custodian of the house, the speaker, is doing nothing about it. This is shocking. This is a murder of democracy. I do not know why Business Advisory Committee nami sodach ulayta about several issues, and the last time we were promised of 21 days would be taken, and the chief minister is on record. The speaker was also on record that the next session would be 21 days. But what is failing? Today the administration has failed, law and order situation has failed, corruption, charges of corruption by the ministers, MLAs on the ruling. It is a complete failure. Goa is turning into a banana republic. फाटल्या पावसाळी अधिवेशन 18 दिसांचे आशिल्ले आणि आतांचे पावसाळी अधिवेशन 15 दिसांचे दवरिल्ल्यान आमदार विरेश बोरकरान तिडक उक्तायली. भाजप सरकार लोकांचे प्रश्न सुटावो करपाक अपयशी थारला अशें बोरकराचें म्हणणें. आणि हितून कळटा की गेली ती असेंब्ली सेशनां जी आसली ती सामकी कमी आसली आनी आमी एक्सेप्ट करताले की असेंब्ली सेशन हे चड आसतलें म्हणून. गेले त्या मनसून सेशन जे आसलें ते 18 दिसांचे मनसून सेशन आसलें आनी ते सतत एवरी टायम ते कमी करीत आसा. 2-3 दीस तेंच्यान म्हटल्यार पयलूच्या पैकी 3 दीस तेंच्यान कमी केले. हेज्या पयलू जी असेंब्ली सेशन जाल्या ती 2 दीस जावं 3 दीस जाल्ली आनी त्या कारणाक लागून गोंयकारांचे जे इश्यूज आसा, जावं तो लँड इश्यू आसूं, जावं तो जॉब इश्यू आसूं, जावं ते एनवायरमेंट डॅमेज इश्यू आसूं, जावं ते बाकीचे हेल्थ रिलेटेड इश्यू आसूं, जावं ते आमचे एग्रीकल्चर इश्यू आसूं, जावं गोंयचे बाकीचे कितले जे इश्यू आसा जे लोकांक लागता आनी गोंयकार आमकां सांगता लॉ एंड ऑर्डर इश्यू अशे जितले इश्यू आसा हे इश्यू घेवपाक लागून लोकांचो विस्वास जो आसलो ते इश्यू घेतले आनी सोल्युशन कितें तरी आमकां मेळटलें म्हूण आसलें. पण अशें दिसून येता की ह्या बीजेपी सरकाराक तांकां मातूय पडलेलें ना. हे जे कायदे जावं कायदे फुडें व्हरपाक जाय, अमेंडमेंट्स हाडपाक जाय, जावं इश्यूज घेवपाक जाय, ते सोल्युशन हाडपाक जाय, हे मातूय पडलेलें ना. तांकां फक्त दिसता की आमी कितें सांगता ती पूर्व दिशा आनी ह्या धोरणान हितून बीजेपी सरकार टोटल एक्सपोज जाला अशें तरी म्हाका दिसता. की वर्षा आश्वेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शेनवारा गोंयांतल्या सत्तरी, काणकोण, सांगे, केपें, धारबांदोडा आनी फोंड्या ह्या स मालांनी एफआरसी म्हळ्यार वन हक्क दावे निकालान काडपा खातीर खासा ग्रामसभा जाल्यो. ह्या वेळार कितल्यो एफआरसी केशी निकालान काडल्यो पळोवया. ती म्हळ्यार फॉरेस्ट रायट्स क्लेम. वन हक्क दावे बेगिनात बेगीन निकालात काडपा खातीर सरकारान यत्न सुरू केल्यात. मुख्यमंत्र्यान कांय दिसा फाटीं खासा बसका घेवन एफआरसी खातीर 14 जूनाक उपजिल्लो अधिकारी कार्यालयात खासा ड्रायव्ह घेतिल्ली. ते उपरांत अर्जांची चवकशी करपा खातीर खासा ग्रामसभा आपयल्ली. सत्तरीतल्या सावड्डे पंचायत क्षेत्रांतल्या करंजोळ गांवच्या लोकांनी एफआरसी अंतर्गत जमिनींची सनदी नाका म्हणून लेखी बरोवन दिल्ले. हो गैरसमज पयस जाल्ल्यान एफआरसीचे नोडल अधिकारी डॉक्टर अजय गावडे हांणी गांवांनी वचून एफआरसी विशीं जागृताय करची म्हूण करंजोळकारांची मागणी. ठाणे पंचायतीत 427 एफआरसीच्यो प्रलंबीत केशी आशिल्ल्यो. तातूंतल्यो 370 मंजूर जाल्यात जाल्यार 57 केशी कांय कारणाक लागून प्रलंबीत आसात. मजगती नगरगांव पंचायत क्षेत्रांतल्यो 803 केशी प्रलंबीत आशिल्ल्यो. तातूंतल्यो 781 केशी मंजूर जाल्यात जाल्यार 22 केशी अजून प्रलंबीत आसात. आमच्या कडेन जे एफआरसी म्हणा माझ्या उरे खुर्द गांवांत ज्यो एफआरसी कडेन ज्यो टोटल 29 फायली येयल्ल्यो तेतूंतल्यो 28 फायली आमच्यो क्लियर जाल्यो. एक फायल आमची थोड्या कारणाक लागून उरलेली ती आमी आतां विड्रॉल केल्ली आसा. त्यामध्ये आमच्या नगरगाव पंचायतीच्या
803 फायली होत्या आणि फाईल प्रोसेस करून आम्ही 781 फायली डेप्युटी कलेक्टरकडे पुढे पाठवलेल्या आहेत आणि आज जी आमची स्पेशल ग्रामसभा झाली त्याच्यामध्ये नवीन 3 फायली आम्हाला आलेल्या होत्या. त्यामुळे आम्ही प्रोसेस पूर्ण करून त्या आता पुढे पाठवणार आहेत डेप्युटी कलेक्टरकडे आणि बऱ्यापैकी लोकांनी या मिटिंगला आम्हाला प्रतिसाद दिल्यामुळे ही मिटिंग आजची बऱ्यापैकी आमची झालेली आहे आणि आता ह्या पुढच्या ज्या फायली आहेत त्याची आम्ही प्रोसेस करून पुढे डेप्युटी कलेक्टरकडे पाठवण्याची सोय. सांगेमालात आयज FRC विशीं खासा ग्रामसभा जाली. रिवणा, उगे, नेत्रावळी, कलय, भाटी, कुर्डी आणि वाडे पंचायतीच्यो मेळून 1222 FRCच्यो केशी प्रलंबीत आसात. तातूंतल्यो कांय मंजूर केल्यात जाल्यार कांय केशींचो मुद्दो येवपी ग्रामसभेत मांडटले. मजगती केपें म्हालांतल्या FRCचो लाव घेवप्यांचो 78 केशी मान्य जाल्यात. उरिल्ले 63 प्रलंबीत केशींचो निर्णय मागीर जातलो. आता जाली ग्रामसभा ओगी पंचायतीची FRC कमिटीची तेन्ना 13 जाण हजर आशिल्ले. तितूंत भितर आमचो कोरम जावंक ना. आमी ते हें घेवन एक फायल आमची आशिल्ली ती फायल आमी हें करून आतां BDOक धाडटले फॉर फर्दर एप्रुवल ती हें करपा खातीर प्रोसेस करपा खातीर. FRC रायटा अंडर आयज अधिकार अंडर आज वेगळ्या केपी सांगे तालुक्यात स्पेशल ग्रामसभा दवरलेल्यो. अरावंड टोटल 9 ग्रामसभा 9 पंचायत आसात केपी आनी सांगे तालुक्यात. चड केसीस आसात त्यो सांगे तालुका एरिया अरावंड 6 पंचायती आसा. रिवण, कालें, कुर्डी, मागीर उगे, भाटी ह्यो पंचायती आसा. हेतूर ह्यो केसी मोस्टली लोकांच्यो टोटल जे प्रमाणे म्हायती मेळ्ळ्या अरावंड 1222 केसीस त्यो फॉरेस्ट रायटाच्यो. तेतूंत थोड्यो एप्रुवल मेळिल्ले आसा आनी थोड्यो ग्रामसभेक त्यो मिटींग घेवन तेंची मुखार प्रोसेस करपाचो अशें करपाचें कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर तेणी सांगलें. हांव गोमंतक TV खातीर सांगेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. पोणे गोंय रेल्वे क्रॉसिंगाचेर दिसपट्ट्या जावपी येरादारी कोंडीची दखल घेवन JSIDCन थंयचे प्रस्न सुटावे करपा खातीर उड्डाण पूल बांदपाक सुरवात केल्या. हे फाटभुंयेर पोणे गोंय ते गवंडाळी रस्तो फिशरमॅन ट्रेनिंग सेंटर ते देंपो फुटबॉल मैदान मेरेन सोमारा सावन फुडले कांय म्हयने येरादारी खातीर बंद आसतलो. रस्तो बंद आसतना गाडयो बाणस्तारी वा खोल्ले उद्देगीक वाठारांतल्यान वळयतले. ओल्ड गोवा ते गावंडाळे वचपाक लागून जो मेन जो रस्तो आसा त्या रस्त्याचेर एक प्रॉब्लम असो ट्रॅफिकाक फेस करचो पडटालो तो म्हणजे रेल्वे क्रॉसिंग. जेन्ना रेल्वे क्रॉसिंग जाताली तेन्ना थंय गेट पडटाली तेन्ना खुबशे ट्रॅफिक जाताले आनी तुमी जाणा आसतले खुबशे व्हिडिओ फाटल्या दिसांनी व्हायरल जाल्ले. मागीर थंयचे लोकांक जे डेली येवप वचप करपी जे लोक आसात तांकां त्रास जावपाक जायना म्हणून सरकारान थंय एक प्रोजेक्ट हाडलेलो आसा जो JSIDCच्या अंडर हांगा एक फ्लायओव्हर जावपाचो आसा. जाल्यार ह्या फ्लायओव्हराचे कामाक आतां सुरवात जावपाची आसा आनी सोमराच्यान म्हणजे 23 जुनाक सावन हो जो फ्लायओव्हर आसा तेजे कामाक लागून हो जो मेन रूट आसा म्हणजे ओल्ड गोवा ते गावंडाळे हो जो रस्तो आसा तो रस्तो बंद जावपाचो आसा. थोड्या म्हयन्या खातीर तो रस्तो बंद दवरपाचें अशें सरकारान ठरयल्लें आसा. जाल्यार मेन म्हटल्यार हो जो रस्तो बंद जावपाचो म्हणटा तो फिशरमॅन ट्रेनिंग सेंटर ओल्ड गोवा थंयसून देंपो फुटबॉल ग्राउंड जो आसा हो जो रूट सरकारान बंद करपाचो असो आदेश दिल्लो आसा. आनी हितून भितर तुमी जाणा आसतले जेन्ना ओल्ड गोवाच्यान हो जो गावंडाळे थ्रू हो जो रोड गेला तो डायरेक्ट ओल्ड गोवाच्यान माशेलान कनेक्टिविटी मेळटाली आनी थंयच्यान सगळे सांकळे बिचोले ते त्या एरियेन जे पणजे येवपी वचपी लोक आशिल्ले सो तांकां सुद्दां खंय तरी ह्या रस्त्याक लागून तांकां खंय तरी हे सगळे पणजे येवपाक लागीं जाताले. पूण आतां हो जो रूट बंद आसले कारणान तांकां दुसरो पर्यायी मार्ग चूज करचो. आतां तो पर्यायी मार्ग आमी पळोवपाक गेले जाल्यार पर्यायी मार्ग बाणस्तारी आसूं शकता ना जाल्यार जे खोल्ले इंडस्ट्री आसा ते खोल्ले इंडस्ट्रीच्यान मार्शल सायडीक वचपाक लागून मेळोंक शकता. सो हो जो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा JSIDCच्या अंडर हो जो फ्लायओव्हर प्रोजेक्ट येवपाचो आसा ह्या फ्लायओव्हराक लागून जेन्ना हेजें काम कंप्लीट जातलें तेन्ना खुबशे लोकांक रिलीफ मेळपाचो आसा. कित्याक काय म्हटल्यार जेन्ना खुबशे अशे ट्राफीक रेल्वे क्रॉसिंगाक लागून ट्राफिकाक ते प्रॉब्लम जातालो खुबशे ट्राफीक मेस जाताले कित्याक जेन्ना रेल्वे
रेल्वे गेट वयर सुट्टाली तेन्ना खंय तरी ट्रॅफिक सगळे एक बरोबर ते गर्दी जाताली आनी ते गर्देक लागून कोणाक येवपाकूय मेळना कोणाक वचपाकूय मेळना अशी परिस्थिती थंय तयार जाताली. सो जेन्ना हें काम कंप्लीट जातलें तेन्ना अशें खुबशे लोकांक असो रिलीफ मेळपाची शक्यताय आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश आडारकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. म्हापसा बाजार संघटनेच्यो नितळसाण शुल्क तशेंच हेर मागण्यो मान्य करिनात जाल्यार 23 तारखेक बाजार बंद दवरपाचो निर्णय वेपारी संघटनेन घेतिल्लो. पूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेतल्या उपरांत तांणी ह्यो मागण्यो मान्य केल्ल्यान बंद फाटीं घेतला. पळयात पुराय बातमी. म्हापशा वेपारी संघटनेच्यो त्यो चारूय मागण्यो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मान्य केल्यो. देखून 23 तारखेर म्हापसा बाजार बंद दवरपाचो निर्णय वेपारी संघटनेन फाटीं घेतला. वेपारी संघटनेच्यो मागण्यो मान्य करपा खातीर मुख्यमंत्र्यान दिल्ली आश्वासनां. जो नितळसाण कर 5 वर्सां खातीरचो लागू केला तो एकाच वर्साचो जातलो. वेपाऱ्यांक जो नितळसाण शुल्काचो श्रेणी दर लागू केल्लो तो तात्काळ उणो करतले. ज्या वेपाऱ्यांनी आतां मेरेन 5 वर्साचो नितळसाण शुल्क भरला तांचे पयशे परत मेळटले. फक्त 31 मे पयलीं केल्ले अर्जांक उसरा शुल्क माफ करतले. म्हापसा पालिका कारभारात वाडिल्लो गैरकारभार उणो जालो ना. तशेंच वेपारी संघटनेन कर संदर्भात केल्ल्यो मागण्यो 2 दिसां भितर मान्य जाल्यो ना जाल्यार 23 तारखेर सोमाराक बाजार बंद दवरपाचो निर्णय म्हापशे वेपारी संघटनेन घेतिल्लो. पूण मुख्यमंत्र्यांची भेट घेवन ह्या विशीं सविस्तर चर्चा केल्या उपरांत तांणी आमच्यो मागण्यो मान्य केल्ले खातीर वेपारी संघटनेन मुख्यमंत्र्यांचे उपकार मानले. ते आमच्या आमदारान आनी सीएम सरान मेळून आमकां आमचे रिजॉल्व केले. सो आमी तो बंद आसा पळय तो आमी फाटीं घेतला आनी हांव आमच्या म्हापशेच्या आमदाराचे आनी सीएम सराचे दोगांचे धन्यवाद. 4 मागण्यो आसल्यो की 5 वर्साचे सॅनिटेशन चार्जीस एप्लाय जाल्ले आनी सेकंड जो आमचो रेट चुकलेलो तो आसलो. तिसरो जे कोणी एक्सेस पयशे भरला तो रिफंड मेळपाचो आसलो आनी चवथो विशय आसलो लेट फीज आसा पळय ती लागची न्हू. तर ते पयले 2 विशय आहा पळय ते कनेक्टेड आसले. आतां सीएम सराच्या नजरेक आमी जे भितर ते मिस्टेक आसली पळय ती हाडून दिली आनी तेंच्यांनी तो विशय लक्षांत घेवन सीएम सरान सांगलें की डायरेक्शन दिला की तो रेट चुकला आमचो पळय त्या रेटीक करेक्ट रेट रावपाचो तेजे खातीर जे आमचे जे भरपाचे पयशे आसले पळय ते खूब कमी जातले आनी त्या खातीर हांव तांकां खूब खूब धन्यवाद म्हणटा म्हापशेकाराच्या वतीन. सेकंड विशय आसलो तो रिफंडाचो तो तेंच्यांनी एग्री केला. जेंच्यांनी एक्सेस एमावंट भरला पळय तेंच्यांनी एप्लिकेशन करचें फॉर्मेलिटीज करची आनी तेंचे पयशे परत मेळटले अशें आमकां सीओ सरान आनी सीएम सरान दोगांनी सांगलां. आनी तिसरो लेट फीज लावपाचो प्रश्न आसलो पळय जेंच्यांनी ऑलरेडी एप्लिकेशन केलां तांकां लेट फीज लागची ना अशें आमकां आश्वासन मेळिल्लें आसा. मे पयलीं कोणें 31 मे पयलीं कोणें दिला पळय एप्लिकेशनां तांकां फायन लावचें ना. त्याच्या नंतर मागीर कोणें गेलें तेका ती फॉर्मेलिटी लागतली. सो ऑलमोस्ट आमचे 4 विशय सॉर्ट आउट जाल्लेले. 3 काय 4 विशय जे आसले ते सगळे रिजॉल्व जाल्लेले आसा. मंडेचो जो बंद आसलो तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लेलें आसा दे वील बी नो सच बंद. एवरीथींग वील ऑपरेट द वे रेग्युलर सोमारचो बाजार जो आसता एवरीथींग वील ऑपरेट द वे इट इज. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर. फाटल्या दिसांनी पडपी पावसाक लागून काणेवाडच्या फिरगिणीबाट वाठारांत कमलाकांत गावडेचें घर कोसळ्ळें. तो आनी ताची बायल घरा भायर काम करताली तेन्ना ही घडणूक घडली. सुदैवान कोणाक दुखापत जावंक ना. मात घराचें मोठ्या प्रमाणांत लुकसाण जालां. सद्याक सगळें घर मातये परवण जाल्ल्यान घर बांदून दिवचें म्हूण कमलाकांतान सरकारा कडेन आदाराची मागणी केल्या. पावसाक लागून खांडेपार फिरगिणीबाट वाठारांतल्या कमलाकांत गावडेचे मातयेचे घर कोसळ्ळें. फाटल्या शेनवारची घडणूक. ते वेळार कमलाकांत आनी ताची घरकान्न कनिका ही दोगांय घरा भायर काम करताली तेन्ना ही घडणूक घडली. दोगांय भायर आशिल्ल्यान व्हडली दुर्घटना टळ्ळी. आतां सध्या कमलाकांत आनी ताची घरची भायर खोप काडून रावतात. 2 वर्सां पयलीं अशेंच पावसाच्या दिसांनी घराचो कांय भाग कोसळिल्लो तेन्ना संबंदीत अधिकारी घराची पळोवणी करून गेल्ले आनी दुरुस्ती करून दितले म्हूण आश्वासन दिल्लें. मात तशें कांयच जालें ना. तेन्ना आतां तरी सरकारान दखल घेवन आपलें घर बांदून दिवचें म्हूण कमलाकांतान सरकारा कडेन मागणी केल्या. शेनवारा रात्री कडेन 7 सुमार कोसळपाक उमेद जाय. गेल्ले शेनवारा हय
आणि त्यानंतर मागीर रातभर कोसळता. घरान कोण आशिल्लो त्या टायमार? घरात आसता बायल आनी हांव आशिल्ले न्हू आनी भुरगे भायर आशिल्ले. आमी उदक पाणी न्हावपाक भायर गेल्ले पळय न्हू तेन्ना अकस्मात आमचे बॉब जाली. तिचे थंय वाशे पडपाचे. तिका मागीर आमी सायडीक काडले भुरग्यांनी. सबंद कोसळ्ळे. हय मागीर ती सायडीक काडले नंतर मागीर कोसळत रावले. त्या नंतर आमी थंय मागीर भितर गेले पांय दिना कित्याक भंय बीत न्हू कितें जायत अकस्मात कोणाकूय कितें जाय. आतां खंय रावता तुमी सध्या? आतां खंय रावता सध्या? आतां आमी खोपीन रावता न्हू. फुडले वाटे खोप काडल्या बेश्टीत तरी सादारण ते खोपीन रावता. चुट्टांची. टोटल कितले जाण रावता खोपीन? टोटल आमी आतां सध्या खोपीन 4 जाणां रावता. 2 वर्सां ना ते 2.5 वर्सां जाय. त्या टायमार हय त्या टायमार ते कोसळ्ळे. पूण त्या नंतर सगळे येयले गेले सगळे सांगले हे करता ते करता पूण अजून पासून कोणीच आदार दिवना कोणी काय केलं ना. सो पंचायतीच्यान मी लोक येयले. पंचायतींतल्यान येवन पळोवन मेजरमेंट काडून गेले कितले मिटर आसा कितें कात ते सगळे पळोवन गेले. पूण कांयच करूं ना. कांयच करूं ना. आतां सध्या हांगासर पंच येवन गेल्लो तलाटी येवन गेल्लो आसा सगळे पळोवन गेल्ले आसा. तेंच्यांनी आमकां आदार दिवचो आनी फुडलें काम कितें आसा तें तेंच्यांनी करून घेवचें. सो गव्हर्मेंटान तुमकां help गव्हर्मेंटान तांकां आमकां मातसो आदार दिवचो न्हू. पार पंचायत एरियेन येवपी फिरंगिणी भाट गांवठण ह्या गांवांतलो कमलाकांत गावडे यांचे घर गेल्या शेनवाराक कोसळ्ळें. 2-2.5 वर्सां पयलीं कोसळिल्ले एक भाग एक रुमाची भिंत कोसळिल्ली. पूण गेल्या शेनवाराक सांजचे 7 वरांचेर ज्या पावसान तेंचें घर कोसळ्ळें तें पूर्णपणे जमीनदोस्त जाल्लें आसा. सद्या तेंच्यांनी रावपा खातीर फक्त घराचे फुडले वाटेन आपली एक बारीक झोपडी काडलेली आसा आनी तितून सद्या ती 4 जाणां रावतात. 2 चेडे आनी कमलाकांत आनी तेची बायल कानिका गावडे ही सद्या ते खोपीन रावल्ली आसा. 2-2.5 वर्सां पयलीं कोण तरी पंचायतीच्यान तशेंच बाकीचे कोण तरी येवन हांगा रिकॉर्डिंग करून तुमकां मदत करतले म्हणून घेवन गेल्ले पूण अजून पर्यंत ते येयले ना अशी खंत आमचे कमलाकांत गावडे यांनी व्यक्त केली आसा. सद्या गेले शेनवाराक घर कोसळ्ळे नंतर स्थानीक पंच अभिजीत गावडे तशेंच पंचायतीचे तलाटी येवन हांगा पळोवन गेल्ले आसा आनी तेंच्यांनी बीन तांकां घर उबारून दिवपाची मदत करपाक प्रयत्न सुरू केल्लो आसा. गांवठणच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. लंच टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मस्त 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 युनिवर्सिटी मस्त फ्यूचर जबरदस्त. जॉइन पारोल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दीसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्ह.